गोंयांत सध्या जात्रांचे वारे गोळटा। जळोरे तुवें वाठारांतली भगवती बेताळ देवीची जात्रा जाली। ह्या निमतान देवळांत देवीची पालखी, बायलां पंगडांची दिंडी बरोबर नाटकाचो लेगीत आस्वाद लोकांनी घेतलो। पळोवया कांय उर्बे बरीत खीण। झळोरे तुयेन आता हे जात्राचो मोसम स्टार्ट जाल्लो आसा। झळोरे तुये म्हणटा थंय काल जात्रा जाल्ली आणि त्या जात्रेची देवीची पालखी म्हणजे हे देवस्थान हे झळोरे तुये हांगासर आसा, जे देव भगवती बेताळ यांचे जावन आसा। आणि काल ह्या देवीची पालखी जाली आणि ह्या पालखेक स्पेशल दिंडी हाडलेली। जी दिंडी असलेली ती फक्त बायलांची दिंडी असलेली। दिंडी घालून देवळात प्रदक्षिणा काढले आणि प्रदक्षिणा काढून पालखी फिरून परत गावान फिरून परत देवळान आयली। हो जो एक क्षण असलेलो जवळ जवळ पावणे 2 तासाचो, तो एक वेगळोच आनंद असलेलो। आणि जात्रे निमतान आता वयता थंय दिवजां आसता, जाल्यार ह्या देवळान दिंडेचो कार्यक्रम केल्लो, खंय गायन आसता। तशें हांगासर दिंडी आसलेली, बरे भशेन दिंडी बैलांनी घातली। ताचे उपरांत दशावतारी नाटक जालें। राम सीता कृष्ण राधा विठ्ठल रखुमाई। ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकर।